गोंय विधानसभा सचिवालय पर्वरेन राज्यांत शुक्रारा पयले फावट राज्य युवा संसद आयोजित केल्ली। ह्या संसदेचे उक्तावण सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें। ह्या वेळार मंत्री फ्रांसिस डिसुझाय हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा खातीर चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीज। आम्ही आमच्या हेल्थाकडे लक्ष दिवपाक जाय, त्याच बरोबर आम्ही आमच्या करियराकडे लक्ष दिवप अत्यंत गरजेचे आसा। आमच्या मध्य लिडरशिप ही मागे, पण आमचे करियर हे पहिले। हांव पयलीं म्हणटलो की आम्ही जोपर्यंत स्टेबल जायना तोपर्यंत दुसऱ्याक खंय आम्ही स्टेबल करतले, आणि ताकाच लागून आपण जेन्ना स्टेबल जातलो, आपण आपले करियर घडयतलो, तेन्नाच आपण आपल्या राज्याचे, आपल्या गावाचे आणि आपल्या देशाचे आपण नेतृत्व करपाक शकतलो। पयलीच फावटी हांवेंय केन्ना विचार करूंक नाशिल्लो की ह्या पिरायेक हांव सभापती जातलो म्हणून। म्हाका दिसतालें आमदार जालो, पयले फावटी आमदार जालो, कोणाकूय साहजीक आसा दिसता आपूण मंत्री जावपाक जाय म्हणून। म्हाकाय दिसतालें की दुसरे फावटी निवडून आयल्या उपरांत आमच्या पक्षाचें सरकार आयलें जाल्यार हांवूय मंत्री जावपाक जाय, आनी दिसतापूय साहजीक आसा, कारण सभापती पदाचो विचार हो केन्नाच दुसरे फावटी निवडून आयल्या उपरांत कोणूच करिना आनी केन्नाच करिना। आणि माझ्यासारख्या युवकाक जेन्ना दुसरे फावटी निवडून आयल्या उपरांत सभापती पदाच्या खुर्चेर बसप हे तशें खूब व्हडलें काम आशिल्लें। आरोग्य बरें आसा जाल्यार सगळें बरें जाता। आरोग्य बिगडत कांय करपाक जायना। आरोग्य बरें जाल्यार उपरांत मागीर करियर बसो पडटा। पूण सांगपाचें म्हणल्यार पार्लमेंटाचें फावंडेशन आनी आमचे विधानसभेचें फावंडेशन म्हणजे आमचें कॉन्स्टिट्यूशन। जर तू कॉन्स्टिट्यूशन मानिना जाल्यार हें काम करपाक जायना। यू हॅव टू बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ती आमची बायबल। इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तितून कितें बरयलां तितकें तुका मान्य आसपाक जाय, हो एक विशय। दुसरें म्हणल्यार आमकां लोकशाही दिल्ली आहा, डेमोक्रेसी। I would say that democracy is the best form of governance. आणि आमच्याकडे दुसरे तेन्ना डेमोक्रेसी म्हणजे लोकांचं सरकार। त्याच्याबरोबर सरकार बरोबर दुसरी यंत्रणा ना, म्हणटच वी हॅव टू बिलीव इन डेमोक्रेसी। म्हणटच स्पीकर जो आसता विधानसभेत इज द लीडर ऑफ द हाऊस। तो हाऊस कंट्रोल करता, सगळे त्याच्या खाली उरता आणि तो सांगता हे हाऊस चलता। When a speaker gives a ruling or a order, it cannot be challenged by anybody. परत विचारपाक जाय स्पीकर कित्याक हें केलें, कोणूच विचारूंक शकना। ते रिपीटय ना, कोणाक शकना तो स्पीकराक। म्हणटकच स्पीकर इज द सुप्रीम ऑथॉरिटी इन द हाऊस।